नमस्कार. दनपारच्या खबरात ज्ञानेश्वर वरकाचो येवकार खबरो विस्तारान. गोय विधानसभेत एसटी समाजाक एसटी रिझर्वेशनाविषयी लोकसभेत हाडिल्ले विधेयक फुडल्या अधिवेशनात धुकल्ला. शुक्रारा दनपारा हे बिल लोकसभेत चर्चा आणि पासिंगाक येवपाचे. अधिवेशन आधीच गुठला इल्ल्यान हे बिल फुडल्या लोकसभा अधिवेशनात गेले. आता शियाळी अधिवेशनात काँग्रेस ह्या बिलाक पुराय तेको दितली म्हूण खासदार विर्यात सांगता. गोयच्या एसटी समाजाक विधानसभेत राजकीय आरक्षण दिवपाक केंद्र सरकारान द रिएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेझेंटेशन ऑफ शेड्युल्ड ट्रायब्स इन असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑफ स्टेट ऑफ गोवा बिल लोकसभेत हाडिल्लें. शुक्रारा ते पासिंगे खातीर लोकसभेच्या बिझनेसात लेगीत आशिल्लें. शुक्राराच वर्ल्ड ट्रायबल दिसा बिल पास जावपाचें, मात ते आतां फुडल्या लोकसभा अधिवेशनात धुकल्लां. कॅप्टन विर्यातो म्हणटा, बिल पासिंग फुडल्या अधिवेशनात धुकलिल्ल्यान निर्शेला, मात काँग्रेसीचो बिलाक पुराय तेको. थोड़ी दुख की बात है. बहुत उम्मीद थी हम लोगों को कि आज वर्ल्ड ट्राइबल डे है. वी वर वेरी कॉन्फिडेंट ऑन वर्ल्ड ट्राइबल डे द बिल विल बी पास. ऑलरेडी लिस्टेड था, तो हो सकता है किसी कारण की वजह से वो पोस्टपोन हुआ नेक्स्ट सेशन के लिए. बट हम लोगों को और कांग्रेस पार्टी को काफ़ी कॉन्फिडेंस था और कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझे फील्ड किया था आज बात करने के लिए बिल के ऊपर. सो वी वर रेडी. बिल वाज ऑलरेडी लिस्टेड. सो पता नहीं क्या कारण है कि वो बिल पोस्टपोन हुआ. किसी तरह की कुछ निराशा है आपके में? निराश तो हूँ क्योंकि हम लोगों को कॉन्फिडेंस था कि आज जो हमारे सब ट्राइबल कम्युनिटी है गोवा में, गावड़ा कम्युनिटी, कुणमी कम्युनिटी, वेलिप कम्युनिटी, दंगर कम्युनिटी अभी तक इंक्लूड नहीं हुआ है, उसके भी लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं. तो हमको कॉन्फिडेंस था आज पास होके उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलेगा. जो इलेक्शन आने वाला है 2027 में, उनको सेपरेट सीट्स रहेंगे. आज पता नहीं चला है अभी तक वाई द बिल हैज बीन पोस्टपोन. पॉलिटिकल रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए बिफोर 2027. सो वो दैट इज आवर कंडीशन. With that condition we are supporting the bill so that our tribal community get justice. इतने सालों से इनजस्टिस हुआ है, तो अभी उनको जस्टिस मिलना चाहिए. ओके सर, थँक्यू व्हेरी मच. गोयची विधानसभा वेंचणूक 2027 जावपाची. हे बिल जितले उसरा पास जातले तितलोच रिझर्वेशनाक कळाव लागतलो म्हूण सगळ्यांक हुस्को. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. फाटल्या 4 वर्सांत ह्युमन ट्रॅफिकाच्यो गोंयांत 40 केशी, 91 चलयां रेस्क्यू. घर खात्याचो डाटा सांगता 20 ते 30 वर्सां पिरायेच्या चलयांचो आंकडो चड. महाराष्ट्रांतल्यान शिंदळकीक गोंयांत येतल्या बायलांचो आंकडो तातूंत चड. मात डाटा पळयल्यार 2021च्या तुळेंत अंदू केशी कमी. खासा रिपोर्ट. गोंय हे पर्यटन राज्य. गोंयची अस्मिताय आणि सैम पळोवंक लोक गोंयांत येतात. मात फाटलीं कांय वर्सां सेक्स रॅकेटां आणि वुमन ट्रॅफिकिंगाच्यो केशी वाडिल्ल्यान गोंयाचें नांव इबाडलां. फाटले 4 वर्सांत वट्ट 40 केसी, सुमार 91 बायलांक रेस्क्यू केल्या. 2021 15 केसींची नोंद जाल्या. 36 बायलांक रेस्क्यू केल्या. 2022 11 केसी, 22 बायलांक रेस्क्यू केल्या. 2023 8 केसींची नोंद, 25 बायलांक रेस्क्यू केल्यात. 2024 15 जून मेरेन 6 केसींची नोंद जाल्या. 8 बायलांची सुटका. मजगती वुमन ट्रॅफिकिंग केल्ल्या बायलांच्या पिरायेचो नियाळ. 20 वर्सां पिराये मेरेन सुमार 16 चलयांची सुटका केल्या. 20 ते 30 वर्सां पिरायेच्या चलयांचो आंकडो चड, 57 चलयांची सुटका. 30 ते 40 वर्सां पिरायेच्या 12 बायलांक रेस्क्यू केल्यात. 40 वर्सां वेल्या 3 बायलांक रेस्क्यू केल्यात. वुमन ट्रॅफिकिंग वा सेक्स रॅकेटाचो प्लॅन मोडून काडूंक पुलिसांक यश. खंयच्या राज्यांतल्यान गोंयांत ट्रॅफिकिंग चलता पळयात. पयल्या नंबरार महाराष्ट्र आसा. 26 बायलांचे ट्रॅफिकिंग. आंतरराष्ट्रीय 18 बायलां. उत्तर प्रदेशांतली 9 बायलां. अस्तंत बंगाल 7 बायलां. दिल्ली 5 बायलां. गोंयची 4 बायलां. गुजरात 4 बायलां. पंजाबांतली 3 बायलां. आसामांतली 2. छत्तीसगडांतली 2. कर्नाटकांतली 2. झारखंडांतली 2. हरियाणांतली 2 बायलां. तेलंगणा 1. उत्तराखंड 1 जाल्यार बिहारांतली 1. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी. बागा दर्यादेगेर अनवळखी मनशाची कूड सापडल्या. कुडीचेर खंय घाव आसात. तकलेक तोंडाक खंय दिश्टी पडटा. खुनाचो दुबाव. मजगती कळंगुटे पुलिसांनी चौकशी करतात.
उत्तर गोंय अधीक्षकूय घडणूक थळार. आम्ही सध्या बागा बिचार तुम्ही फाटल्यान पळोवंक शकतात. पुलीस संख्या जाल्ली आसा. हांगासर एक अननोन पर्सनाची डेड बॉडी मेळिल्ली आसा आनी सस्पेक्टेड मर्डर आहा अशी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा. पूण हो ट्युरिस्ट आहा हाजो मायग्रंट आहा तेका अजून कांयच स्पश्ट जालें ना. हो कसो मेला तें अजून कांय स्पश्ट जालें ना. बट आमकां दुसऱ्या कडल्यान म्हायती मेळटा त्या प्रमाणे जी डेड बॉडी आसा त्या घटनेचेर इंजरीज आहात, हातीक इंजरी आहा अशी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा. ऑन द स्पॉट कारागुंदचे PI, DYSP आनी SP आतांच हांगा स्पॉटार येवन गेल्ले आनी ते ह्या हेजेर त्या संदर्भात उलोवपाक ना. तांच्यांनी सांगिल्लें आसा की ह्या हेजेर तेजी चवकशी चालू आसा. चवकशी जातकूच ह्या हेजेर ते कमेंट स्टुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकार. दूधसागरार उटांगरात रेल्वेचे अरिश्ट. दूधसागर सोनावळी मजगती म्हालगाडयेचे डबे रुळावेल्यान घसरले. 16 डबे ट्रॅकावेल्यान घसरल्यात. म्हालगाडी गोंयच्यान कर्नाटकात कोळसो घेवन वताली. हे घडणुकेक लागून साउथ वेस्टर्न रेल्वेच्यो कितल्योश्योच गाडयो आडकल्यो. डबे काडून ट्रॅक जाग्यार घालपाचें काम झुजा पावड्यार. खंयूय दोंगर कापता जाल्यार जिल्लोधिकाऱ्याक म्हायती दिवपाची जबाबदारी आतां तलाट्यांची. मुख्यमंत्री उलयला. तलाट्यांनी म्हायती दिल्या उपरांत खासा स्क्वॉड सुवातेर वचून एक्शन घेतलो. मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. इतले मजगती धोक्याच्या पालसणांचो अभ्यास करूंक नेमिल्ल्या समितीक 3 म्हयने मुजत वाड दिला. वायनाड जाल्ल्या इन्सिडंटाच्या उपरांत खरोखरूच आमी जागे जाले म्हणपाक कांय हरकत ना. आमी 2022च्या उपरांत सुद्दां ज्या स्पिडीन आमी काम करपाक जाय आशिल्लें तें आमी थोडेशें कमी आशिल्लें. बट नाव ड्युरींग द फूल स्पीड आमचें डिजास्टर मॅनेजमेंट जें आहा पळय तें काम करतलें. अशा पद्दतीच्यो खंयचोच इन्सिडंट्स परत गोंयांत आमी जावपाक दिवचे ना. ताच्या खातीर प्रिकॉशनरी मेजर्स घेवपाक जाय की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वील टेक द प्रिकॉशनरी मेजर्स, पॉलिसी डिसिजन्स आनी ताच्या खातीर लागपी स्पेशल फंड प्रोविजन्स हे बी सरकारा कडल्यान जे आसा पळय टायम टू टायम तांकां आमी करतले. कलेक्टराच्या अंडर मॉनिटरींग सिस्टम स्पेशली आमी तलाटीज आनी PIs ज्या ज्या जाग्याचेर विशेष करून आमी म्हणटा जो डोंगर कापता हे जर एकदां कलेक्टराक पणजे वचून कळना. बट हेन्सफोर्थ तलाटी वील बी द रिस्पॉन्सिबल. म्हणजे तांणी डायरेक्टली नॉर्थ गोवा आनी साउथ गोवा कलेक्टराक इन्फॉर्म करचें पडटलें की डोंगर कापप सुरू आसा. आनी कलेक्टराच्या अंडर आमी सेल डेवलप करता. म्हणजे कन्सर्न मामलेदार PI तलाटी वील गो देर प्रॅक्टिकली वील सी एंड हील स्टॉप द जो डोंगर कापता पळय न्ही किंवा लँडस्लायड कट कितें करता आसता जाल्यार ते डायरेक्टली स्टॉप करतले. आनी देन देल व्हेरीफाय परमिशन घेतलां ना घेतलां हें सगळें व्हेरीफाय. जर आमच्या तलाट्याक दिसलें की बाबा खऱ्या अर्थान हांगा जर डोंगर कापली जाता आनी जर तलाटी रिपोर्ट करिना सुद्दां जरी आसत जाल्यार तलाटी वील बी द रिस्पॉन्सिबल. ही वील हेल्ड द रिस्पॉन्सिबल. तशी स्पेसिफीक ऑर्डर कलेक्टर तांकां इश्यू करतले. दीस इज युअर स्पेसिफीक वर्क फॉर द आमकां लँडस्लायडच्या बाबतींत ऑथॉरिटी. आतां पर्यंत आमचे कडेन डिजास्टर मॅनेजमेंट फक्त कमिटी आशिल्ली जी हेडेड बाय द आवर कलेक्टर आनी हांव चेअरमॅन आनी आमचो मनसराज बाब तुजो वायस चेअरमॅन आशिल्लो. बट आमी स्पेशल ऑथॉरिटी फॉर्म करता. वी वील ऑथरायज आवर फ्यू ऑफिसर्स ओनली फॉर दॅट वर्क. 2022 बीजेपी सरकारान सुरवात केल्ली हर घर तिरंगा मोहीम अनूय जातली. प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे सांगता. 9 ते 15 ऑगस्ट मेरेन ह्या मोहिमेत गोंयभर वेगवेगळ्या जाग्यांचेर बीजेपी युवा मोर्चाच्यो बायक रॅली, मशाल रॅली आणि तिरंगे वाडटले. 13 ऑगस्टा सावन लोकांनी आपापल्या घराचेर तिरंगो हुबोवचो म्हूण बीजेपीचो उलो. हर घर तिरंगा प्रोग्राम जो आसा पळय तो आमी वर्षा भशेन ह्या वर्सा 11, 12, 13 अशे 3 दीस तो बायक रॅली वेगवेगळ्या हाच्या भितर मशाल मिरवणूक आसा तशे कार्यक्रमात एक अवेरनेस अशें ताचें जातलें. आनी ते कार्यक्रम हे करता आसतना केवळ आमचो इंडियन फ्लॅग पार्टीचो झेंडो न्ही आमचो भारत देशाचो तिरंगा घेवनूच सगळे कार्यक्रम जातले. आनी तेजो आमी आमचे युवा मोर्चा वेगवेगळ्या भागा भितर रॅली वगैरे प्रत्येक मतदारसंघात करतले मिरवणूक. आनी लोकांक तेचे आपापल्या भागा भितर तांकां जे फ्लॅग डिस्ट्रिब्युशन ते करपाक जाय आनी ते करता आसतना 13, 14 आनी 15 ह्या 3 दिसां भितर प्रत्येकाच्या घराचेर तो फ्लॅग लावंक जाय. आमचो तिरंगा लावपाक जाय.
हर घर तिरंगा मोहिमेखाला आयोजित कार्यावळीविषयी कला संस्कृती मंत्र्यान माहिती दिली. 13 ऑगस्टाक खंय सायकल रॅली. डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर्साच्या माध्यमांतल्यान हर घर तिरंगा सायकल रॅली हेचे आयोजन केल्ले आसात. हे जे सायकल रॅलीचे आयोजन डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांतल्यान ते दोनापावल मिरामार सलकर हे आसतलें. ते DSY ऑफिस हो जो कार्यक्रम जो आसा तो 13 ऑगस्ट 2024 बरोबर 7:30 वरांचेर तो किक ऑफ जातलो. ह्या रॅलीन भितर जवळ जवळ 300 पार्टिसिपंट आमी अपेक्षा करतात. ताजें रजिस्ट्रेशन करपा खातीर आमी स्कॅन कोड जो आसा QR कोड जो आसा तो लॉन्च केल्लो आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दिल्लीच्या लिकर स्कॅमात दिल्लीचो आदलो उपमुख्यमंत्री सिसोदियाक सुप्रीम कोर्टान जामीन दिला. चौकशेक चडूच कळाव जाता म्हूण रजाव. सिसोदियाक पुलीस स्टेशनात हाजेरी लावची पडटली. ताका 10 लाखाचे बॉन्ड भरचे अटीचेर जामीन दिला. सिसोदियान 17 म्हयने झेलीत काडले. आपवाले उमेदीर. BJP म्हणटा बेल जाला, निर्दोष सुटका न्ही. आयतारा 11 ऑगस्टाक भंडारी समाजाचो स्नेह मेळावो म्हूण फुडाऱ्यांची म्हायती. फोंड्या खंय बसका. गोंयभरच्या समाज बांधवांनी येवचे म्हूण फुडाऱ्यांचो उलो. मजगती बेगूनच वेंचणूक जावन नव्या समितीची निवडणूक जातली म्हूण म्हायती. मजगती सभेक कोर्टा कडच्यान स्थगिती मेळ्ळा. सगळे पत्रकारांचं जे जमिल्ले आसा त्यांच्या सगळ्यांचे भंडारी समाज हाचे तर्फे सगळ्यांचे स्वागत करता. आणि आजची जी बैठक आसा त्या संदर्भात तुमकां मुखावयली आमी हांगासर पासून सांगूंक सोदता. तर आमी 11 तारखेक आयतारी सकाळी 10 वरांचेर जी मिटींग दवरल्या ती मिटींग आमची सगळे समाजबांधवांक घेवन आसतली. सकाळी 10 वरांचेर संविधान गार्डन फोंड्या हांगासर. आणि ही जी मिटींग आसा ही मिटींग आमी भंडारी समाजाचो स्नेह मेळावा ह्या नात्यान दवरलेली आसा. हांगासर गोंयचे तमाम वाठारांचे लोक जमतले आनी हांगा भासाभास जातली. तर ही मिटींग दवरली कित्याक की गोंयचो जो आमचो समाज जो आसा हो सद्याक विस्कळीत जाल्लो आसा. आनी हो विस्कळीत जाल्लो समाज जो आसा ताका एक घटाय येवपा खातीर ही आमी 11 तारखेची मिटींग दवरल्या. ते मिटींगेच्यान सगळे गोंयच्या 12 तालुक्याच्या लोकांक मदीं संपर्क दवरून थंय भासाभास जातली. आनी मुखार जी आसा ती कशी प्रकारे वाटचाल जावची समाजाची हे संदर्भात गोंयचे तमाम लोक थंय भासाभास करतले. आनी ह्या खातीर ही मिटींग दवरली आसा. आनी ही 11 तारखेक सकाळी 10 वरांचेर संविधान गार्डन फोंड्या हांगासर जातली. आनी गोंयच्या तमाम लोकांनी म्हणजे जे जे सगळे वाठारांचे लोक आसा समाज बांधव हेणी आपली ही समाजाची संघटना बळकट करपाक सगळे गोंयच्या लोकांनी येवचे म्हण त्या खातीर आजची ही बैठक मिटींग दवरली आसा. आमी तुमकां खबर आसतली फाटले जवळ 5-6 वर्सांक इलेक्शन जावना. आनी हे इलेक्शन सगळे लोकांक जाय की नवी समिती कार्यक्षम अशी समिती जाय. आनी हे खातीर गोंयच्या तमाम लोकांची मागणी आसा की बरी समिती येवची म्हणून. तेन्ना 11 तारखेक सगळ्यांनी हजर जावचे आनी मोठा प्रतिसाद हे मिटींगेक दिवचो अशी आमी आस बाळगिता. आनी तमाम गोंयचे लोक येतले अशी आमी आस बाळगिता. फुडले सुवातेर आमचे बाब. पॅरिस ऑलिम्पिकात भारताचो पैलवान अमन सेहरावताक काशा पथक. भारताच्या पदकांचो आंकडो 6 चेर पावलो. दादल्यांच्या कुस्तेत ताणें पोर्तोरिकाच्या डेरियन क्रुजाक 13-8 6 गुणांनी हारयलो. धार्मीक थळां आनी तातूंतले तातूंत देवळां फोडपाचे प्रकार चडार पडल्यात. पुलीस धार्मीक थळांचेर नजर दवरतले. रातची गस्त वाडयतले. SP अक्षत कौशल सांगता. देवळांच्या समिती बरोबर उलोवन दरेक देवळात CCTV घालूंक समितीक सांगला म्हूण SP सांगता. रात या देवळाच्या वाठारात कोण दुबावीत दिसल्यार ताची चौकशी जातली. कि जो हमारे मंदिर हैं या बाकी हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उस पे जो सुरक्षा है उस पे हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई गलत गतिविधि करने वाले जो कोई लोग हैं उन पे हम सख्त निगरानी रख सकें. इसके अंदर अभी हमने एक तरीके से सब पुलिस स्टेशंस को ये डायरेक्शंस भी दी हैं कि वो पुलिस स्टेशंस में जाके प्रॉपर रोज़ रात में एक स्पेशल चेकिंग किया करेंगे सब मंदिर और रिलीजियस प्लेसेस का. और जो भी वहाँ पे सस्पेक्ट लगता है उसको हम
क्वेश्चनिंग करेंगे और लीगल एक्शन जहाँ लेने की ज़रूरत है वहाँ लीगल एक्शन भी लेंगे। इसके अलावा पीसीआर की पेट्रोलिंग और मोटरसाइकिल की पेट्रोलिंग, बीट स्टाफ की पेट्रोलिंग, ये भी सब हम इसमें बढ़ा रहे हैं और इन सब का परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। मजगती मांद्रे वाठारांतली देवळां फोडपी दुबावित्याक खंय धरलो। जो इसने मांद्रे पुलिस स्टेशन के एरिया में कुछ वारदातों को अंजाम दिया था, जिसके अंदर की ऐसी हमारे पास कंप्लेंट्स आई थी कि मंदिर के अंदर जाके वो दान पेटी को तोड़ के चोरी करना और कई बार भगवान के जो जेवर होते हैं उसको भी निकाल के जाना। तो इस सब के अंदर एक हमें मेजर सफलता मिली, जिसमें हमने एक अरेस्ट किया है एक एक्यूज्ड को, जिसका नाम है विनोद रामा पाटेकर। ये रहने वाला है मदलामज मांद्रे का। इसको हमने ओरोस सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट से अरेस्ट किया है और इसके पास से हमें चोरी का सामान भी बरामद हुआ है। प्रोडंडा खातीर स्वप्नील तारी। पाट्यावेलो रस्तो फोंडकुलांनी पुरावला, अख्ख्या रस्त्याची चाळण। फोंडकुलांनी रस्तो सोदून मेळचो ना अशी परिस्थिती। नित्याक त्या वाटेन यो वच करपी विटल्यात। फोंडकुलांनी उदक भरिल्ल्यान खोलायाचो अदमास कळना, अपकीर ताचो भय। ग्राउंड झिरो रिपोर्ट। उटंगराचो पावस तातूंत भर म्हण राज्यांतले पुराय रस्ते फोंडकुलांनी भरिल्ले। पणजी स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून आदीच शारांतल्या रस्त्यांची वायट अवस्था। पावसान ह्या रस्त्यांचे सामकेच 12 बेरेस्तार आनी 13 शुक्रार जाल्यात। असोच एक रस्तो म्हळ्यार पाट्यावयलो, थंय रस्तो कमी आनी फोंडकुलां चड। ह्या फोंडकुलांनी पावसाचें उदक भरिल्ल्यान खोलाय कळना, थंयच्यान दिसपट्टे यो वच करपी लोक सामके पिकार। आमी सध्या आसा पाट्यार। तुम्ही म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता की रस्त्याची परिस्थिती कितें जाल्या। ओदोळच्यान आमी पळयता की हांगासर 3 जण जे बायक रायडर्स आसा ते पडले हांगासर। हो जो हांगासर फोंड पळयत जाल्यार ह्या फोंडाक लोकांक अंदाज येना आनी हांगासर आतां आमी मुद्दम देंवोन दाखयता की हो आतां मदीं रस्त्या मदीं असल्या तरेचो फोंड जाला, पळोवंक शकता तुमी। आनी कोणें हांगासर पडूंक जायना म्हणून भितर फातरी घातल्या। सो जे 2 व्हिलर रायडर्स आसा तेंचे खातीर व्हडलो त्रास जाता। जशें म्हणटा आमी की देशाचे बरे नागरीक म्हणून कितें तरी काम करूंक जाय। फक्त उलोवप न्ही तर कितें तरी अशा तरेन काम करूंक जाय जाणे करून लोकांक जे त्रास जाता ते जावचे न्ही। सगळ्या बाबतीक सरकाराक रावचे न्ही, सरकार करतले काम। आमी हो लायव पळोवन म्हाका दिसता हांगासर एक्शन जातली। हो जो येदो व्हडलो फोंड पडला तो सरकार भरतले, पूण सरकाराक रावसर जर आमी राविल्ले जाल्यार हांगासर आनी अपघात जावंक शकतले। म्हाका दिसता ते अपघात खंय तरी जावचे न्ही म्हणून आमचो जो प्रयत्न आसलो तो म्हाका दिसता हांगासर त्या प्रयत्नाक यश आयलां। आमी फाटल्यानूय ते पळोवंक शकताले कितलेच जण थंय लोक येवन पडटाले। तर पाट्या वयल्यान साहिल मांद्रेकर वांगडा हांव स्वप्नील तारी। फाटल्या 2 म्हयन्याच्या उटांगरान शेतकारांचे मोठे लुकसाण। सरकारान शेतकारांक चवथी आदी लुकसाण भरपाई दिवपाचे उतर दिला। म्हापशा झोनल शेतकी ऑफिसात 950 शेतकारांचे लुकसाण भरपायेचे अर्ज। 250 हेक्टर जमनीचेर भात पीक इबाडला म्हूण शेतकीय अधिकाऱ्यांचो मुळावो सर्वे सांगता। देमायज पावसात राज्यातल्या चडशा शेतकारांचे मोठे लुकसाण। सरकारान शेतकारांक चवथी आदी लुकसाण भरपाई दिता म्हटला खरें, मात घामाकश्टान रोयिल्ले पीक कुसता ते पळोवन शेतकार सामको दुखावला। आनी हे आमी शेतां करता हांगासर, पण येयल्ल्या दिसा बुट्टी येता आनी पिड्ड्यार जावपाक लागली शेतां। अंदू सारकीच वाट लागली। अंदू म्हणजे अशी इतली वाट लागली की कंटिन्यू चालू पावस उरलो। उती आहा ती आतां तुमी पळोवंक गेल्यार तांच्या ऑपोजीट सायडीन आतां ही म्हणटा हांवें 2 धाकटी कोणाक हाडून लायिल्ली ते पासून केलें। फुडें कितें जाता तें जाता। सगळे बी पुसून गेले। 22-30 उदीक शेतान भरून उरले, कांयच उरलो ना, एक गोटो पासून उरलो ना। गव्हर्मेंट आतां येतला केला, कितें दिता तें पळयात। डॉक्युमेंट कितें म्हणटा 114 घेवन यो, दुसरो 114 लेटर्स घेवन यो, दुसरो 114 व्हरून दिल्या मागीर जेरॉक्स सगळ्या लोकांची
जवळजवळ 90% लोकांची शेतात पिड्ड्यार जाल्ली आहा. 2 फावटी लायले, आता 3री फावट हेचे कडले पांया पडून लोक काडून तेचे लोक घेतले. 3रे फावट कितें करूं? म्हापशेच्या विभागीय कृषी कार्यालयात सुमार 950 शेतकऱ्यांचे अर्ज आयिल्ल्याचे विभागीय कृषी अधिकारी संपत्ती धारगाळकर सांगता. अतिवृष्टी जाल्यार त्या खातीर जी टोटल एप्लिकेशन आता फाटल्या 15-20 दिसां भितर जे आमी पळयता ती आमकां 950 सुमार एप्लिकेशन रिसीव जाल्यात. आमी 650 सुमार एप्लिकेशन करून प्रोसेस केल्या आनी उरलेल्यांची इन्स्पेक्शन चालू आसा. आतां पर्यंत पळयत जाल्यार 250 हेक्टरा वयर जमीन पॅडी क्रॉप अफेक्टेड जाल्लेले आसा आनी टोटल जो लॉस आसा तो सादारण 69 लाख पर्यंत हो कॉम्पेन्सेशन वचूं शकता. एरिया चडशी आसा ती हल्दोना, पोंबुर्फा, गिरी, सांगोळडा, अशेल, आसगांव, मागीर नेरूर, पिलेन, सुकूर, पेनादी, ट्रेंका, साल्वादोर दमून आनी बाकीचे सगळे एरियाज आसा. मुख्यमंत्र्यांनी दिल्ल्या उतरा प्रमाण चवथी आदी लुकसाण भरपाय मेळटली अशी शेतकार आस लावन बसला. प्रुडंटा खातीर श्याम फट्टे. श्रावणात व्रत उत्सवांचो सीझन सुरू. चवथी मेरेन व्रत उत्सवांच्यो परबो. सुरवात नागपंचमीत. गोंयभर नागपंचम. काय घरांनी नव नागांची रांगोळी वा मुर्ती पुजपाची परंपरा. नागदेवतेक दूध ल्हायांचो प्रसाद. घराघरांनी पातोळ्यो गोडशी. नागपंचमीच्या दिसा भुयेक कोयती कुदळ लावप ना, कातप चिरप ना. गोंयकारांची नागपंचम भक्ती भावान. पारंपारीक दिसार जे आमी नागपंचमीचो सण साजरो करता आनी गेले कित्येक वर्सां आमी जो सण साजरो करता तेच्या मागचो उद्देश जो आसा श्रावणांतलो पयलो जो आमचो सण आनी त्या निमतान सगळ्यान पयलीं सर्प जे आसा, सर्प म्हटल्यार काय तेजो सगळे सर्प येयले, फक्त नागच न्हू, पण नाग ही तेची प्रतिकृती अशें म्हटलें जाता. कारण नागदेवता जे आसा जे आमचे आमी म्हणटा की आमचे शेत भात जे आसा, जे आमचे शेतकरी आसा, त्या शेतकऱ्यांचे जे शेता भातांचे संरक्षण जे आहा ते कोण करता म्हटल्यार जाल्यार आमचे नागदेवता आसा. कारण सर्प जे आहा, नागदेवता म्हणजे सगळे सर्प जे हुंदरांचेर एक नियंत्रण ठेवपाचें काम करता आनी हे हुंदरां ठेवप म्हणजे कितले तरी तांकां मदतूच जावप. कारण आमचे जवळ जवळ 30% वयर धान्य जे आहा ते जर कंट्रोल जर ना जाल्यार हे जे कुट्टणारे जे आमचे हुंदीर सारके जे प्राणी आसा, कुळिंदर आसा, हे सगळे ते फस्त करतले आनी शेतकऱ्यांक भरपूर तेजो नुकसाण जातलें आनी आमकांय जातलें. सो तेका लागून एक ऋण म्हणून ते आमी ह्या निसर्ग देवता जी आसा किंवा आमी नाग देवता जी आसा तेचे आमी नागपंचमीच्या निमतान तेचे आमी पुजन करता. हांव अनुसूचित जमातीत जल्माक आयलो हे मोठे भाग्य. ताका लागून ह्या पदार पावपाक शकलो. सभापती तवडकार उलयलो. पणजे मॅनेजीस ब्रॅगांजा हॉलात जाल्ले ट्रायबल दिसाचे कार्यावळीत तो उलयतालो. सुवाळ्यात भुरग्यां खातीर क्विज सर्त जाली. आदिवासीं खातीर वेगवेगळ्या मळांनी वावुरतल्यांचो भोवमान. ट्रायबल डे सेलिब्रेट करता आसतनाच आमी सबंद गोवा भरचे जे एज्युकेशन सिस्टमी भितर जे आसा न्ही, ट्रायबल दिसाचें म्हत्व आनी जो इंडिजिनियस जो मनीस आसा, म्हणजे जो मूळ आमी म्हणटा पळय मूळ निवासी, म्हणजे ताचेर अभ्यास करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान एक प्रकारचो क्ल्यू आमकां सगळ्यांक मेळ्ळा अशें धरून वता. खरें म्हळ्यार अत्यंत अभ्यासाचो विशय आसा. आमी केवळ देशभरच न्ही, गोंयभरच न्ही, देशभर न्ही, जागतीक लेवलाचेर ह्या विशयाचें म्हणजे गांभीर्य आमी समजून घेवपाच्या दिवपाच्या दृश्टिकोनाच्यान प्रयत्न आमी सगळे जण करता.
आणि हे सगळ्यात विषय समजून घेत असताना की म्हजे सारख्या खूप आनंद जाता की त्या कम्युनिटी भितर जल्माक येवपाचें भाग्य म्हाका मेळ्ळें. सांगपाक म्हाका जें दिसना, कारण अत्यंत म्हत्वाचो विशय. आज जर हांव गर्वान सांगत आसत जायत न्ही, ह्या स्टेटाचेर हांव पावला आसत जर जायत न्ही, जर घडयेक जर हांव ट्रायबल कम्युनिटी मध्ये जल्माक आयलो नाशिल्लो किंवा ताचो अभ्यास करपाची संदी मेळनाशिल्लीच किंवा ताका तातूंत मध्ये म्हणजे एक संघर्श करपाची संदी मेळनाशिल्लीच किंवा त्या न्याय हक्काच्या फुडें घेवन वचपाची संदी मेळनाशिल्ली जाल्यार म्हाका दिसता हांव आज ह्या सगळ्या म्हणजे जगाच्या ह्या सगळ्या हातूंत मध्ये आसतना हांवांक पावनाशिल्लो म्हणून हांव भाग्यवान समजता. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.